एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सो कालच्यान तुमकां हांवें व्लॉगान सांगलेलें की आयज तुमकां न्ही एक अशे व्हिडिओ पळोवंक मेळटले जे इश्यूकाचे हांवें तुमकां केन्ना शेअर करूंक ना. कळ्ळें? खूब अशे व्हिडिओज आहा, फोटोज आहा, ते म्हाका तुमकां न्ही शेअर करूंक जाय. आनी आयज तो हो एकूच व्लॉग आसतलो. तेजे ते कितें आहा ते फोटोज मागीर म्हणजे एक तुमकां शेअर करया म्हटलें. आनी आमी प्री बर्थडे शूट केल्लेले तेजे तुमकां हांव सगळे आयज फोटो हांव शेअर करता. कळ्ळें न्ही? सो फाल्यां आमी इश्यूकाचे ऑर्फनेजान आमी बर्थडे सेलिब्रेट करतले. सो चिंतलें की तेजे की व्हिडिओज बी कितें आहा न्ही तुमकां शेअर करया म्हटलें. सो आतां पर्यंत तुमकां न्ही हांवें इश्यूक जाल्लो ते आतां 1 year पर्यंत तुमकां न्ही हांवें सगळें शेअर केल्लेलें आसा. इश्यूकाक कितें लायक, कितें ताका लायक ना, ताका कितें खाल्यार कितें जाता. फॉर एक्झाम्पल ताका बेसन खाल्यार ताका रॅशीज जाता. मागीर सगळें तुमकां हांवें शेअर केल्लेलें आसा. तेजें रुटीन बिटीन तुमकां हांवें सगळें सांगलेलें आसा. तो धाकटो कसो आसलेलो, आतां कसो जाला हें खूब डिफरंस आसा. कळ्ळें न्ही? जेन्ना जाल्लो पळय तेन्ना डिफरंट दिसतालो. मागीर एक 3-4-5 म्हयने तेन्ना मातसो डिफरंट आनी आतां टोटल डिफरंट दिसता. आमी ते काल व्हिडिओ पळयताले, आमी सामकें हें जालें म्हणजे इमोशनल जालें. म्हणजे भुरगे आहा ते उरना, सामकें चेंज जाता. कळ्ळें तुमकां न्ही? केन्ना इश्यू व्हडलो जालो हें आमकां कळोकूच ना. आनी तुमी तरी पळयल्यात ते सगळे जर्नी जाल्लो ते आतां पर्यंत. म्हणजे दीस अशें गेल्ले आमकां कळोकूच ना. आमी शॉक. चडशी म्हाजी युट्यूब फॅमिली म्हाका कॉल करून विचारता, जालो 1 year इतलें बेगिना, तुका आपूण आतांच पयलीं हॉस्पिटलान म्हणटा अशें. कळ्ळें न्ही? सो इतलें बेगिना दीस गेले कळोकूच ना. सो आतां अशें दिसता की इश्यूकाक घेवन बसूंक जाय, पण तो आतां तो बसना एक आमचे कडेन. तो धाकटे आसतनाच ते एक 1 month 2 month 3 month धाकटे आसता, तांकां घेवन बसूंकूय दिसता. सो आतां तो बसत ना कित्याक आनी भुरगे अशें आहा की तोच टायम आसता तांकां घेवन बसूंक जाय, तेज्या कडेन टायम स्पेंड करूंक जाय. आतां तें बसचें ना तुमच्या आंगार. कळ्ळें न्ही? सो अशें जाला. सो कळकूच ना कितले बिना व्हडलो जालो. हय काय न्ही? दीस अशें धांवले कळकूच ना. आनी तो दीस याद केले न्ही तें जाल्लें तेन्ना डिलिव्हरीचे सगळे, मागीर घरा येयलें, मागीर तो टायम सगळो मागीर घरा येवन तो दीस सामकें रातचें न्हीद ना, भुरग्यांक घेवन बसपाचें हें तें आवय. पण त्रास काडचे पडटात. हय काय न्ही? म्हणजे दीस वयताय रोखडे. कळ्ळें? आतां कळकूच ना आमकां पळय दीस कितले बेगिना गेले. कळ्ळें तुमकां न्ही? सो फायनली इश्वीक 1 year जाल्लो आसा. ओके. सो आमचें कशें आसतलें सेलिब्रेशन हें सगळें तुमकां हांवें शेअर केल्लें आहा. तें तुमकां फाल्यां आनी परवां 2 दीस तुमकां पळोवंक मेळटलेच. ओके. सो बारीक बारीक फोटोज बीन आहा. आनी एक तुमकां फोटो दिसतले तेतून न्ही हांवें इश्यूकाक न्ही एक चिडवाचे फ्रॉक घातला. ते न्ही आमकां युट्यूब फॅमिलीन एक दिल्लेले फ्रॉक गर्ल्स. कळ्ळें न्ही? चेडवांचे. सो म्हाका कोणें दिल्ले न्ही. सो म्हटलें घालया म्हटलें इश्यूकाक. आनी सारको तो गर्ल खंय दिसता तो तुमकां आतां फुडें फोटवान कळटलें. कळ्ळें न्ही? सो ताका घातलें हांवें. म्हाका दिसता एक 4 to 5 टायम घातलें हांवें ताका. इतलो बरो दिसतालो तो खबर आहा. म्हाका क्यूट दिसतालो तो त्या कपड्यान. सो सामको वायट आनी सामकें फ्लावर फ्रॉक आसलेलो. दीस सगळे न्ही खूब याद येता. अशें दिसता की इश्वीक धाकटो आसूंक जाय आनी व्हडलो जावंक जायना. कित्याक तो टायम भुरग्यां वांगडा टायम स्पेंड करपाचें, खेळपाचें एक वेगळीच मजा आसता. एकदां भुरगे व्हडले जाले मागीर कांयच ना. हय काय न्ही? सो सगळ्यां जाणां म्हणटालीं की पयलीं जाल्लो तेन्ना तो आई भशेन दिसतालो. सो आतां मातसो तो शिवा भशेन दिसता. तेंच तुमकां म्हणटा न्ही हांव, जाल्लो ते आतां हितून न्ही खूब अशी डिफरंस आहा. कळ्ळें न्ही? चेंजीस. कळ्ळें न्ही? फेस चेंजीस न्ही खूब डिफरंस आहा. सो आनी तुमकां एक शेअर करता हें तुमकां हांवें सांगूंक नासलेलें. सो म्हणटा शेअर करया म्हटलें. म्हाजी फॅमिलीच न्ही तुमी. सो लास्ट आमची सोनोग्राफी आसलेली पळय लास्ट जेन्ना डिलिव्हरीचे एक म्हयनो पयलीं न्ही एक हें आसता सोनोग्राफी आसता, चॅक करता. सो आमी गेल्लीं सोनोग्राफी करपाक गेल्लीं. मागीर हांवें डॉक्टरा बेश्टें विचारलें, डॉक्टर दीस टायम न्ही म्हाका गर्ल जाल्यार पुरो आं अशें डॉक्टरा अशेंच विचारलें हांवें डॉक्टरा अशें विचारूं ना की म्हज्या पोटार बेबी बॉय आहा काय बेबी गर्ल आहा हांवें विचारूंक ना. हांवें डॉक्टरा हयच म्हटलें की डॉक्टर दीस टायम न्ही गर्ल जाल्यार पुरो. मागीर डॉक्टर म्हणपा लागलो गर्ल जाय, इफ तुका गर्ल जाय जाल्यार तुका आनी एक चान्स घेवचो पडटलो खंय. सो हो बॉय आहा खंय भितर. तर तेन्नाच आमकां डॉक्टर सांगलें की बॉय आसा म्हणून. आनी आमकां खबर आसलेलें केन्ना कळ्ळें आमकां खबर आहा तेजे पयलीं खबर नासलेलें. जेन्ना 8वो लागलो पळय तेन्ना आमकां कळ्ळें की बॉयच आहा म्हणून, बॉय आसा म्हणून. सो अशें डॉक्टर बी सांगनात. कळ्ळें न्ही? कित्याक आमकां ऑलरेडी एक फर्स्ट चायल्ड आसा न्ही. सो हांवें डॉक्टरा डायरेक्टली विचारूंक ना की डॉक्टर कितें आसा पोटान अशें हांवें विचारूंक ना. हांवें बेश्टें अशें विचारलें की हें करून डॉक्टर म्हाका दीस टायम गर्ल जाल्यार पुरो. मागीर डॉक्टर म्हणपा लागलो गर्ल ना, तुका गर्ल जाय जाल्यार आनीक चान्स घेवचो पडटलो खंय. तो दीस टायम बॉय आहा म्हणपा लागलो. सो अशें. सो आमकां पयलींच खबर आसलेलें. कळ्ळें न्ही? बेबी बॉय आहा म्हणून. आनी आतां आमी खूब हॅप्पी आसा. अशें म्हाका दिसतालें की म्हाका गर्ल जाय कशें. जेन्ना इश्वीक जालो पळय ताका पळोवनूच सगळें विसरलें हांव. कळ्ळें तुमकां न्ही? इतलो क्यूट सामको जाल्लो तो पळोवपाक सामको. कळ्ळें न्ही? सो आसूं बरे भशेन ताका. सो बरे भशेन दोगांकूय चेड्याक म्हाज्या
देवान बरें हें करचें कळ्ळें न्ही बरें तुमी ब्लेसिंग दियात बरें शिकून बरें व्हडलें जावचें तेंच जाय आमकां आनी कांयच नाका तेंच्या कडसून कळ्ळें न्ही जितलें जाता आमचे कडेन आमी करतले फाल्यां वचून तेमी फुडें हें करूंक जाय हेका न्ही बरें शिकोवन सो अशें ओके सर आमी टायम वेस्ट करनाका सो तुमकां न्ही इशुकाचे फोटोज आनी जे हॉस्पिटलान म्हाका यूट्यूब फॅमिली मेळपा येयल्ले एक 2-3 व्हिडिओ आसा ते तुमकां शेअर करता आनी मागीर तुमकां हांव प्री बर्थडे शूटाचो सगळे फोटोज घालता ओके सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर तो धरता म्हणटालो तो क्युटी ना 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 चिनू कसो आहा पळयता कसो पळय पप्पा पळय हॅपी चिनू दौरता बापू बोलता देवा वय वय हॅलो म्हण मरे कसो आसा जाय मरे हात लायना चिनू मागीर लाय जांभळी काडटा पळय तो देवा क्या हाल रे बाबा पापू क्या हाल है पापू 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 देवा पप्पी दी आता पुढे काय मम्मी कशी आसा मम्मी बरें आसा पापू बरें आसा तसोच जाय की तोंड अशी करून लागला स्लो धर हा तिनू भैया न्हू रे भैया ट्विन्स हय तुझे सुद्धा आमचे बोकू गेले का कसं जाय की हसता पण चिनू हसता पण बाबी नेने काढा उठ ना तू विटना तू बेबी तुका तुका पप्पाया साडटा तुका तुका हाली हाजेरूच पळयता एक दीस म्हाका क्रॉस जाला तो सुकुरिकोचे लागीं ओके आनी शिव ताजे फाटाफाट धरीत जाल्यार तो पावतलो फुडें म्हटलें आई सायबा तुम्ही गाडी घेवन आसा तूं त्या दिसा बायकार ओके सॉरी आमी 4 व्हिलर ओ शी न्हिदलो तो आतां दिसता दी हांव काडटा तेंकोर काडटा Mama will give you now you sleep, okay? I'm going. No, no crying. No crying. No crying. No crying. Okay, Baba, congratulations. Thank you so much. and किरा घालता नोटबुक टिबली बार काढता काय वेरी करता तू का वेळ करता
सगळ्या हाय म्हण. हाय म्हण. हाय हाय. तुमकां सगळ्या हाय म्हटलं हा इशुकान. तुमकां कितें सांगता तो खबरी. वेलकम टू माय चॅनल खंय. आनी कितें कशें आसा तुमी. तूं कसो आसा इश्वीक. बरं आसा. इश्वीक तूं कसो आसा. सांग 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 तेंकां. हांव बरो आसा. आतां न्ही मातशें ताका तो मातसो उलोवंक सोदता पळय. ताका न्ही खबरी जाय खबरी. ती आमगे न्हाळोवपा येता पळय ती बरी खबरी करता ताज्या वांगडा. टीव्ही जाय. हय टीव्ही बंद तुका. टीव्ही जाय ताका. टीव्ही आनी खबरी न्हू इश्वीक. हांगा पळय हांगा पळय आजी कडेन पळयत तो. असं बाय आईस्क्रीम 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 बापरे. एका चोडवाच्या फाटल्यान जालो पिसो उलोयता उलोयता मोग जालो असो आपूण आकवार म्हणून दिलो बरो वासो म्हाका फटयलो रे आयकात कसो ते काजारी म्हाका सांगोक ना ताच्या घोवांनी एक दीस आमकां सांपळायलो म्हाका अशें घडोत म्हूण हांवें चिंतूंक ना म्हज्या घोमट्याक धरून गुडायलो